सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेले सिरीज ಅಂತಲೇ ಅನೇಕ एक नव ಎಪಿಸೋಡಾಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು म्हणसंगून कन्नड अनेक गादे मातस. गादे मात केत नाही पट्टी जायना. तशी आम्ही एज्युकेशन अशा पुरो खंयचे एक विषय अशा पुरो ते रांदप जलरी अशा पुरो फर्स्ट आम्ही शिकचे कशें म्हळ्यार आमगेले घरकड दुखून अम्मा हेल्प करता करताचे आमी एक स्टेप मुखार वचून आमी शिकचे. आम्ही केन्ना कितले व्हड जेवो कितले वयर पावची खंयचे तूं एक्सपर्ट जेवची फस्ट आमकां एक रांदप म्हणटना खंयचे एक विशय करतना फस्ट अम्मान केल्लेले एकेमेगेल मम्मान केल्लेले म्हणल्यार एक आमकां उडगासोचे मम्मान केल्लेले ते अम्मान केल्लेले हे म्हूण आमकां तेमान येवचे. सो आज मिगेल अम्मा तुमकां कुकिंग करून दाखयतस. अम्माक हेल्प करच्याक इतले काळ दुखून कॅमेरा म्हाका शिशिले मिगेल धुव आज कॅमेरा मुखारी मम्मा हेल्प करून तिगेल फेवरेट डिश मम्माला शिकतस. आता अम्माक आनी मिगेल धुवे कापय. ही मिगेल अम्मा अनुराधा भट. नमस्कार. मिगेल धुव अनुषा कामत. नमस्कार. मिगेल अम्मान ऑलरेडी हाजे पशी फूड कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेल्यान भितरी अम्मान गुळ्ळां भजी करून दाखयलेले आसा. रान्ने भितरी गुळ घालून भाजून भारी टेस्टी जालेले ती गुळ्ळां भजी. आणि इतले काळ म्हाका कॅमेरा मागशी तशी एडिटींग हे पुरा कोण हेल्प करता आशिल्ली मिगेल धुव अनुषा भट. आज अम्मा कसं करता आणि अम्माలని ಅಜ್ಜಿలని ನತ್ತಿಯಲ್ಲಿ कसं कीची ಎಕಡೆ ತೆಕಡೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ जाला कसं म्हणून ಗೊತ್ತನಾ तांगेलागी निमगुया मोमा तुगलते सिग्नेचर डिश जावन आशिल्ले काराताचे पत्रडो काराता पत्रडो कशें करचें म्हणून आज म्हाका शिकयतले. चिकन वसले वच म्हाका राबून करूं जायना चडा. हांव बैसून तुका सांगून दिता. ओके जाय तशें जाल्यार हांवें शिंदिता कशें शिंदूका म्हणून सांग. अशी एक कट्ट करून उडय आणि मदें गाय घाले समजी आणि ताजे पातळ पातळ स्लायस कर. आतां जी बी काडका गी तरणे असल्यार काडका म्हणना जून जाल्यार ही काडका. हे जूनच गो काडका आज आं ते स्लायस करच्यो. पातळ 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 स्लायस कर. अद नंतर हाका आनी कसं घालू आसा का ताका भाजील मिरसांग चिंचांब पंजील मिरसांग आणि चिंचाम घालून पेस्ट करचे न्हू मा वय मागीर एक पण्ण गो ओके पण्ण ना वय वय हिंगूय घालका. हाका ते पत्रड म्हळ्यार सारोचे तशें जाल्यार पीठ आनी कसं जाल्यार करूं ना ना. ना ना सोयीन कांय घालू ना. हां ओके तशें जाल्यार इजी रांदय. वय पत्रड म्हूण हाका नाव येवची कशी कोतस गो ताका फण्ण घालता पळय ते फण्ण पत्रडाचे फण्ण ते कळवा ते आमकां खातना पत्रडाचे फ्लेवर येता कळवा ते देखून मोस्टली ताका सांगचे आसतलें न्हू मा पत्रड म्हणून म्हाका दिसता तशी कळवा. एक्चुअली पत्रडाक आनी हाका मस्त कसलें कनेक्शन ना. ते फण्ण मात्र पत्रडा फण्णा पत्रड करता पळय तुगेल फेवरेट पळय टेस्ट तशी. हां टेस्ट म्हळ्यार फ्लेवर कळवा फ्लेवर ते येता ते देखून हाका कारात त्या पत्रडो म्हूण सांगचे न्हू मा वय ओके सुरवें मिरसांग इतले तेल घालून भाजून काडी. ओके जाय. आतां दाळ तापल्या हाका आतां बॅडगी आनी तीख मिरसांग दोनी घालचे आसले. दोन्ही घालचे. आतां मिरसांग भाजून जाल्ली हां आनी ताका जाय जाल्यार तितलें मीठ चिंचांब हिंगू पुरो दवरला ते ओटू घालून वाट्टून पेस्ट करून हाडी. स्मूथ पेस्ट जावका. वय केन्नाय मिरसांग वाट्टितना ताजे मीठ घाल्यार ते उग्गी ल्हान जाता. ओके जाय वाट्टून हाडले मोमा. हां थोडे चडते 3-4 चमचे तेल घाली हां आनी ताका सासम उडदा दाळी मेथी इतले तिन्नीची. वय तिन्नीची उडदा दाळीचे अर्ध मेथी घाला पुरो. मेथी मस्त घाल्यार कोड कोड जाता. ओके आतां एक चमची बरी सासम घालता. हां ते पटपट उदक घालता. ओके मेथी घाल आनी गॅस साम करी. ओके गॅस चाड
आणि ते शिंदून दवरलेलं आहे कारात घालून चिक बावयका हां त्या पुरा सानू जर कोरका वय वय आता कितले वेळ बाबो का किती कलर चेंज जातो लाईट कलर चेंज होतो बघ आता पण्णा पत्रडा स्मेल येता असं ना ते दिकूनची पत्रड म्हणून हे पोर पडपड हांव तें तुका सांगिल्लें आतां पत्रड्या कनेक्शन ना जाल्यार ते फ्लेवरच पडते उडदा डाळ मेथी सासम हे ती पत्रड्या काही घालते तशें आता पण्णा पत्रडाच व्हिडिओ आम्ही अपलोड केला की वय वय आमी केला न्हू लास्ट इयर ती आमी पावसाळी वेळार तेरा पाळणाक पत्रड करून पण्णा पत्रड म्हणून आमी घाला ओके ताजी पळय ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घाल्या कोणाक पळय पण्णा पत्रड्या बघे होत ना तांणी चेक करियेत ओके ते जाल्लें बावून जाल्लें पूर्ण आणि तो मासोल घाल हां आता उद्दा घालता घ्याका वय जाऊ का तसले दोन जागाडे आणि ताजे ते छान एक गोड्डा करून घाल ते गोड घाला म्हणून पळू नये तुक्का तुक्का मात पळ करे गोड घाला म्हणून हां ते गोड घाल्यार आमसाणी तिखसाणी तू ते बॅलन्स करता ओके आका तितली उद्दा भुरगी आणि एक चूर घाल हां शिजू का नव्हती ओके तो गोड्डा कुठे हां इतलें सांग गोड पूर्ण वय पुरो पुरो ते गोड जेवच्या नव्हती ओके आका खतखतायलशी दिसता हे जाल्ली की वय जाय न्ही बा ते सम चाळ न्हू हां ते सान गेसार घाल न्हू ಸ್ವಲ್ಪ वेळ ते सम शिजू न्हू दांकून दवरका वय ದಂಕು दवरका सम शिजू न्हू ಒಟ್ಟು मेळ्ळें पेस्ट जाता ओके दाट जाता वय सान कोरका हां सान कोरून दवरका पण म्हणून करत आहे तर कशाला मग पड आमनं हे तुझ्या केला ना कशाला मग पड कशाला लायक जाला अदा जावन लायक टेस्ट येतास म्हाका तुवें फुडले एक आमगेले कितें शिंगून केल्लेले म्हाका बारीक उशिल्ली तुमी पुरा नवे नवे करता जाल्यार हाजी एक विंगड टेस्ट त्यावेळी त्या आमकां नॉर्थ इंडियन जो चायनीज जो त्यापुरा एक 4 दीस जो 5 दीस खावचे जाता त्यानंतर मागीर आमकां आमची गेल रांदप आठवता सो कशें जाल्यार हाजी रूच आमकां विसरूं जायना केन्ना केन्ना सो आय वील बी गेटींग बॅक टू आवर रूट्स अगेन एंड अगेन कशें जालां म्हूण पळय तुवें दुवेन केलें रांदप सांग कवर हे 4 जनरेशन दुखून पास ऑन जावन आईल एक डिश आहे मेगेले मामा माले सिग्नेचर डिश म्हणून येतं ते अम्मान शिकून आता अम्मान म्हाका शिकून आगत मेगेल दुवे शिकयला म्हाका हे कराताचे पत्रड खावका जाल्यार केन्नाय धंया शीत जावका हांव धंया शिता वट्टूच लायक करचें काम सांगता हांव सुपर क्लासीक जाला तूं केन्नाय करचें तेची टेस्ट आनी नातये ते शिकून सोडा आमची गेले कशें म्हळ्यार आमगेले परंपरा म्हणटाचे आमगेले कल्चर कशें आमी फॉलो करून आयल्यात पळय तशी आमगेले डिशेस आय तशीची पिज्जमाले मामा माकी बापा माक मागीर अम्माक एक मायक अशी कंटिन्यू जावन येतस अशी येवका मुखार सुद्दां आमगेले यंग जनरेशनान आमगेले आमची गेले रांदप करतर राबूक आमगे ट्रेडिशन कंटिन्यू करका जाल्यार मात आमगे मुखार हे पास ऑन जाता आमगे डिशेस पुराय असं एक सुपर करा त्या पत्रडो म्हणून हे एक डिश तुम्ही पुरा जण करून पळयाची आता म्हाका तूं टेस्ट करून पळय
हो अंकेला गेला भारी जायचं ಎಲ್ಲ जल्ला आत्मेगे दुवे काही सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या तशें हांव सांगता कसं म्हळ्यार तुमी पुरा जणी करात्या पत्रडेक कोण पळयाची आनी कशें जाला म्हणून सांगून कमेंट सेक्शनाक घालायची आनी तुमी पुरा जणी आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक सबस्क्राईब करायची लाईक करायची शेअर करायची सगळ्यांक धन्यवाद.